शेतकी मंत्री आदले मुख्यमंत्री रवी नायकाचेर निमणे संस्कार। देशभरातल्या फुडाऱ्यांनी ओपली आर्गां। 3 दीस दुखवटो। मंत्री रवीच्या निमण्या दर्शनाक हजारांनी लोक। राजकीय फुडारी समाज वावुरपी अंतिम दर्शनाक। म्हापशा गणेशपुरी दरोडो प्रकरणात राजू बी आणि अफिकुल्लाक 9 दिसांची पुलीस कस्टडी। मुखेल आरोपी अजूनही फरार। शोध चालूच। जामीन अर्जाचेर रामा काणकोणकारान घाल्ल्या हस्तक्षेप याचिकेक जेनेटोक हरकत ना। 17 ऑक्टोबराक सुनावणी। 16 ऑक्टोबराक मांडटलो रामा आपले म्हणणे। बेकायदेशीर रितीन रेंव काडपाचेर निर्बंध हाडूंक फावो ती पावलां उबारतले। नायट पेट्रोलिंग वाडयतले। गोंय सरकाराचे हायकोर्टाक उतर। कलंगुटे धा उपरांत लिकर होलसेल उक्तो दिसल्यार करतले कारवाय। सोरो पिवन धुमशणां घालपाच्या प्रकाराक लागून एक्शन। एक्सायजाचो टायड मोड। राजस्थानाच्या जैसलमेर जिल्ह्यात एका खासगी बसीक उजो 20 पिसळून सोंपले। 16 गंभीर जखमी। बशीचे दार जाम जाल्ल्यान प्रवाशी बशीतूच शिरकले। भारताचे पहिले ह्युमन स्पेस मिशन गगनयान 2027 लॉन्च जावपाच्या मार्गार। इस्रोचो मुखेली व्ही नारायणाची माहिती। बांगलादेशाक रसायनीक वेअरहाऊसात जाल्ल्या स्फोटा उपरांत वेअरहाऊसांतल्यान अजून सरता विखारी धुंवर। स्फोटा उपरांत धुंवर लागशिल्ल्या गारमेट फॅक्टरीन गेलो। धुंवराक लागून 16 जाणांक मरण। श्रीलंकेची प्रधानमंत्री हरिनी 3 दिसां खातीर भारत भेटेर। चीनाच्या बेजिंगात जाल्ले ग्लोबल लिडर्स बसकेत वांटो घेतल्या उपरांत प्रधानमंत्री हरिनी आतां भारतांत।